नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा ही इलिगलची कामां चालू आसा पंचायत डायरेक्टर पंचायतीच्या अंडर हांगा अख्ख्या गोंयांत फॉर एग्जाम्पल बार्देस तालुक्यांत पंचायती कितें करता एक रिजोल्युशन पास करून घेता जर कोणी कंप्लेंट केली इलिगल जर बिल्डींग जर आसा मागीर रिजोल्युशन पास करून घेना फुडें डेमोलिशन स्पॉट थंयसर वयता आणि एक जर आयज जास्त करून गोंयांत तुम्ही पयले आसतले नॉर्थ गोंयांत जे दिल्लीवाले आसा राजस्थानचे आसा हरियाणाचे आसा पंजाबचे पुना बॉम्बे हे सायडीसून बिल्डिंगे बांदतात आनी पंचायतीक पयशे दितात पंचायत कितें करता सरपंच कितें करतात पयशे घेतात आनी तांकां सांगता तुमी कन्स्ट्रक्शन करा म्हणून खंय जावं ते CRZ बेटाक आसूं नाल्यार आनी खंयसरूय आसूं आमी रिजर्वेशन पास करिना फुडें जेन्ना डेमोलिशन स्पॉटार जेन्ना पावता थंयसर तेन्ना ते बिल्डर कितें करतात हांगा डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन येता आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत हांगा वयर ऑफिसान बसता आनी तांकां डायरेक्ट स्टे दिता. आमचें म्हणणें कितें आसा की तुमी हांगा बसोन जी इलिगल बिल्डिंग्यो ज्यो चालू आसा गोंयांत हांगा सायट इन्स्पेक्शन घेनासतना ती कितें म्हणटा आमी ताका स्टे दिल्या म्हणून आमी आज मॅडमीक कितें सांगलें डायरेक्टर ऑफ पंचायती हळणकराक की तुमी स्वता सायट इन्स्पेक्शन घेवपाचें नाल्यार पंचायत जी रिजोल्युशन पास करून जे दिता हे सायट इन्स्पेक्शन करून दिता तेंचो सेक्रेटरी आसता सेक्रेटरी वयता सायट इन्स्पेक्शन घेता आनी बिल्डींग ही इलिगल आहा सांगता आनी हांगा ही बसता वयर हांगा एक मिनिस्टराचो फोन येना फुडें कितें करता की ताका स्टे दिता आनी ते बिल्डर कितें करता स्टे मेळना फुडें बिल्डींग बांदीत रावता बेगीन बेगीन हांगा तारीख पे तारीख दिता आनी ती बिल्डिंगेचें काम चालू जाता मागीर शेवटी एक डिसिजन अशें जाता आमी ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक वयता हायकोर्टाक वयता ऑनरेबल कोर्टाक वयता आनी कोर्टाचें पेंडींग हे तुमकां खबर आसतलें कशें डिसिजन आसता ते म्हणून आमी तिका कितें सांगलें की जे स्टे ही तूं पोवन घेवपाचें सायट इन्स्पेक्शन पोवन दिवपाचें सायट इन्स्पेक्शन घेवपाचें आनी स्टे दिवपाची आनी जर सेक्रेटरी जर सांगता की इलिगल आमी सांगता आनी हांगा बसोन सांगता ती बिल्डींग इलिगल ना म्हणून पूण आमी तिका कितें सांगलें की खंयच्या परिस्थितीन हे जे तुमी हांगा बसता न्हू सायट इन्स्पेक्शन घेतल्या शिवाय तुमी स्टे दिवपाची ना म्हणून आनी आयज अशें गोंयांत खूब कडेन चालू आसा हांगा ह्या ऑफिसांतून इलिगल एक्टिविटीज हांगा डायरेक्टर बसता फक्त पयशे करपाक आमचो तेजेर खरोखरच ठाम निशेध आसा आनी आमचें म्हणणें कितें आसा हितून हाऊस नंबर अख्ख्या गोंयांत हाऊस नंबर हे सरपंचा कडेन पंचा कडेन रेडीमेड मेळटा जर कोणाचें घर जर ना शेतांनी सुद्दां हाऊस नंबर रेडीमेड मेळटा शेतांनी जर कन्स्ट्रक्शन ना खंयचेच आमचे स्ट्रक्चर बांदलेले ना थंयसर शेतांनी सरपंच पयशे घेतात आनी आपले गोंय विकपाक काडटा म्हणून आमी आयज तिका कितें सांगलां हाऊस नंबर हेच्या फुडें गोंयांत जे रेडीमेड जे मेळटा बार्देस तालुक्यांत खूब कडेन चालू आसा आरपोरा चालू आसा अंजुना चालू आसा साल्वादोर मून चालू आसा तेरुसाचो भुरगो जो आमचो मेथर बाप मेलोलो आसा न्हू ताका उजो घातलेलो आनी डायरेक्टर पंचायत रिस्पॉन्सिबल आसा हेंच्यांनी स्टे दिल्या त्या इलिगल कामाक लागून तो बाबडे ताका लागून तेणी इलिगल बिल्डींग जी आसा म्हणून तेणी आवाज केल्लो आनी हांगासून स्टे मेळ्ळ्या खरें रिस्पॉन्सिबल कारण म्हणटा ते डायरेक्टर ऑफ पंचायत नॉर्थ गोवाचे आनी साऊथ गोवाचे हेंचे लक्ष घालपाक जाय डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचो मिनिस्टर जो आसा बाब मोविन कुदिन्हो हो खरोखरच गोंयचे रजिस्ट्रेशन करपाक फुडें सरलेलो आसा म्हणून आमी कितें म्हणटा गोंयच्या लोकांक हे बीजेपीचे सरकार जे बरें जर म्हणटा न्ही हेंच्यांनी हेंकां जर तुमी आयज स्टॉप करिना रेडीमेड हाऊस नंबर हे अख्ख्या गोंयांत सगळ्या पंचायतींनी रेडीमेड हाऊस नंबर मेळटा म्हणून आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष खरोखरच हेच्या फुडें असंच जर केलें न्हू आमी तिका सांगला आमी तुका एका म्हयन्याचो टायम दिला एका म्हयन्या भितर जर तूं हे लोकां समोर जर हाडिना तुमचे नोटीस लागना तुमची तो पर्यंत आनी जर तूं स्टे घेवच्या पयलीं स्टे दिवच्या पयलीं जर तूं इन्स्पेक्शन घेवच्या पयलीं आनी स्टे जर दिली न्हू आमी रस्त्यार देंवतले सांगला हेच्या फुडें आयच्यान तारीख आज 12 नोव्हेंबर 2020 आयचे तारखेन हेच्या फुडें जर स्टे जर दिली विदाउट सायट इन्स्पेक्शन NCP नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हांगा अख्ख्या खंयसरूय आसूं ती आमी गोंयांत देंवतले म्हणून आमी तिका आमी आयज सांगला शिटकावणी दिल्या आनी खरोखरच गोंयच्या लोकांनी हेजेर आवाज करपाक जाय
हो हाऊस नंबर रेडीमेड कसो मेळटा, खंयच्यान मेळटा, तेंचे रेडीमेड हाऊस नंबर जर आसा सपोज आमी अशें म्हणटा जर कोणाचें खरोखरच घर म्हणलेलें जर आसा आनी ताका हाऊस नंबर आसता तेतून आमचें काय ऑब्जेक्शन ना. आणि रेडीमेड हाऊस जर हांगासर विकते मेळटा अख्ख्या गोंयच्या लोकांक सांगता हांव, पंचायत मिनिस्टरा कडेन विचारता हांव तुमचे कडेन हाऊस नंबर रेडीमेड कसो मेळटा काय म्हणून. रेडीमेड हाऊस नंबर नासता. आमी टी शर्ट आयकलेले, रेडीमेड टी शर्ट आयकला, रेडीमेड कपडे आयकलेले, पूण हाऊस नंबर रेडीमेड शेतांनी बांदतात. आतां कलंगूट सायडीक इतले आरपोरा पंचायतीन इतले इलिगल कामां चालू आसा न्ही. हांव कलंगूटचो MLA बाब मायकल लोबोक सांगता आनी आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो ग्लेन बाब आसा आनी पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन रोहन बाब आसा ताका सांगता हांव तुज्या एरियेन इलिगल कामां खूब चालू आसा. ओपन स्पेसीन अख्ख्या गोंयच्या लोकांक सांगता ओपन स्पेसीन सुद्धा हेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन केल्लेलें आसा आनी हांगासून मॅडम जी आहा ओपन स्पेसीन सुद्धा कन्स्ट्रक्शन केल्लेलें आहा न्हू हांगा स्टे दिता. तिका विचारलेलें हांवें ते जर पंचायत एरियेन जर डेमोलिशन स्पॉट जर काडटात जाल्यार पंचायतीक स्टे दिवपाक कारण तिका सरपंचाक पंचायत तुमी निवडून कित्याक लागून दिला. पण तेंच्यांनी जर ऑर्डर थंयसर पास केली जाल्यार तूं स्टे कित्याक लागून दिता. म्हणजे हांकां हांगा जर पार्सल दीत जाल्यार हांगा जर पयशे जर दी बॅगाचे बॅगा हांगासून स्टे मेळटा, हाऊस नंबर हांगासून मेळटा. म्हणून आमी मागता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हेच्या फुडें आमी सक्षम रावतले आनी BJPच्या सरकाराक आयज जे गोंय इकपाक काडलेले आसा न्हू आतां तेंच्यांनी दर्या सुद्दां इकपाक काडलेलो आसा. दर्या आतां मायकल लोबो आतां कलंगूट मरिना प्रोजेक्ट हाडटा, मायकलाक आमी शिटकावणी दिता. सांगता आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं मरिना प्रोजेक्ट आमी अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी ते सांगला आमकां नाका म्हणून. आनी कलंगूट जर तूं हाडपाचो प्रयत्न करता मायकलाक कलंगूटसून आमी उद्ध्वस्त करतले, आमकां नाका मरिना प्रोजेक्ट नाका म्हणून सांगला. तितून मायकल काल स्टेटमेंट दिता आपूण मरिना प्रोजेक्ट कलंगूट हाडटलो म्हणून. कलंगूटचे रस्ते एकदम कमी पडटा, कलंगूटच्या लोकांक पार्किंग करपाक अलावड ना. आनी मिनिस्टर सांगता तशें जर गोंयचे जर जनता जर चलता जाल्यार कदाचित आमी खपोवन घेवचे ना. अख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव विनंती करता हे BJPच्या सरकाराचे खुरी इतके आसले न्हू आमचे तकले वयल्यान गेलेले आसा, आमी कशेंच खपोवन घेवचे ना म्हणून मागता. थँक्यू सो मच. हांव अनिल केळकर, हांव पंचायतीचो शेतांतलो मनीस आनी आमी हरमळकारा कडेन डायरेक्ट घरा कडेन आमी येयल्ले एक मेमोरेंडम दिवपाक. तर तेणी कितें सांगता विचारल्या उपरांत आपूण टेम्पररी स्टे दिता स्टे घेवन तुमी मागीर कोर्टाक वतात. कोर्टासून परत हांगा म्हणजे आयज एकाचे तो आमी ऑप्शन जर हाडले आनी हेणी जर आमकां स्टे दिली जाल्यार आमकां ते म्हणटा आख्खो तूं रावंड भोंवून यो परत अशें चलता काय म्हणटा हांव. आयज लोक जे येतात तुमचे कडेन हेल्प मागूंक येतात, तुमचें काम कितें हेल्प दिवपाचें. स्टे जे डेमोलिशन ऑर्डर दिली ती डेमोलिशन ऑर्डर दिवंक जाय, ताका स्टे दिवंक पावना. कित्याक ते जर दिले जाल्यार फाल्यां तेचेर फायदो कोण घेता. तर सरपंच पंच आनी बाकीचे कोण आसलेले ते सगळे घेता फायदो. त्या खातीर हे व्हडले व्हडले बिल्डर फायदो घेता. त्या खातीर आयच्यान आमी ते डेट दिल्या आनी मेमोरेंडम ताका दिला. तेजे तिणें आयज अशें सिद्ध करून दाखोवंक जाय हेच्या फुडें म्हणटात ती पंचायतीतून जे डेमोलिशन ऑर्डर येयली ताका स्टे दिवप ना. तेजेर वचून खुद्द एक डायरेक्टर तेचे कोणी नेमलेले अधिकार तेंचे वचून ते सायटीचे चेक करून ते खरी रायट आहा वा रॉंग आसा ते पयलीं तेणी कन्फर्म करपाचें. तेच्या उपरांत ताका स्टे दिवची. ती स्टे दिल्या उपरांत कोणाक त्रास जातलो हो गांवांक त्रास जातलो आनी हेचेर इन्क्वायरी करपाची आनी तेचे फुडें स्टडी करून मागीर तेणी स्टे दिवची नाल्यार ती डेमोलिश केल्यार ती डेमोलिश करपाची. हे तेंचे पयलीं मेन आसतलें डायरेक्टर पंचायतीचे. हे डायरेक्टर म्हणजे हांगा बसता एक मंत्र्याचो फोन येयलो ती सांगला की आमी हेच्या दिसा 2-4 केसी तेंचे कडेन घातलेले आसा पूण तेचो निकाल 0 जाल्लो आसा आनी तेचो निकाल फक्त सरपंचायतीन केल्लो आसा. आनी हालीं 4 दीस जाले आमच्या वेल्ला गांवच्या पंचायतीन एक 4-5 मनशांक धाड ना ताका तेच्यांनी आवटेज केलो सांगता की अंडरटेकींग. अरे हांव म्हणटा सरपंच आनी डायरेक्टर पंचायती जाता अंडरटेकींग जमनींग तुका रायट लायसन्स मेळटा तूं जमनीक दिवंक जाय आवटेज घराक दिवंक जावो. हांव तो जमनीक टॅक्स दिता रे आवटेज तितून वयल्यान तो वता पयशे भरप ना फुकट दितात आनी ताका सपोर्ट कर ते आमचो मायकल मिनिस्टर तो तांकां तेजेच मनीस तेच मनीस थंय रावल्यात तांकां मेंटेनन्स करतलो ताका ती दारा म्हणटा कितें दितात तुमी अशें आमच्या गोंयचे सत्यास करपाक येयला. अरे आतां पळय गोंया सोंपलेलें आसा गोंयान आतां म्हणटा न्हू इतलो 100 आसून 5% जागो रावंक ना आनी आसा थंय तुमी घेतात आनी आमच्या फाटली ती पिळगी आसा ती व्हडली जातली ते कितें पळयतले तुमचे मळे पळयतले. अरे तुम्ही बंद करा हे व्हडली नाटकां चलोवं नाका. ही नाटकां चलोवन आमच्या आख्खे गोंय सोंपले आनी तुमकां गोंय सोंपोवंक दिवचो ना. आजूच काल हांवें स्टेट आयकलो टीव्हीचेर इंगोवाचेर मायकल सांगता कितें तो खंय शेतान व्हडो मारता आनी ते खंय उदीक हाडून भितर घालता आनी मरिना करता. अरे मूर्खा तूं कोण रे पळयलो तूं कोण रे फिचर रे तूं कुमार मरे आतां तुका ती कितें खबर आहे मरिनाचें कितें तूं कितें उलयता आख्या गोंयान नाका तुका एकल्याक जाय म्हणजे तुजें गोंय काय म्हणटा आनी गोंयकार सगळे मेले
मायकलो वय तुका जावचें ना तू कसून हाडपाकूय केल्लाय आनी आतां तूं मरिना हाडटा तूं हाडटा आनी आमी पळयता हें तुका इतलें आमचें सांगपाचें आसा मायकल तुजें सोड आनी मिनटर ही तूं कर्मां करपाची बंद कर तूं सरपंच जालो आज पोस्टी वचो फायदो काय नासो हे तुका सांगता हे अशें बंद कर आनी सारकें कायदेशीर गोंयांत चलात आनी कायद्यान चलात तें सांगून सुटलें म्हजें नांव अनिल केरकर.